तुमची सगळी चिंतना भावना आता तुम्ही पासियन्स घेऊन वो वेळ सारलेलो आसा ते सगळे तुमचे एकठांय करून तुमची खासगी मागणी देसां आसात ती मनात धरून आता ह्या मिसान भक्तीपणी आमी वांटून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी सगळीं देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं जाल्यार देवा सारकी आमी पवित्र, पूण आमी पवित्रपणान जियोंक ना. आमी पातकान जियेल्या. कित्याक जेजू आमचे भितर आसा आनी तरी पूण आमी आमकां जाय पळय तशेंच जियेता. आमच्या उतरांनी कोंड्यांनी आयकोपान सगळे आमी आपल्यापणानूच बरयल्लेले आसा. बरें करूंक सोदता पूण बरें तात्पुरत्यान जाता, सगळो जायना. हे कित्याक लागून? कित्याक देवा बरोबर आमी आमचें जिवीत सारिना देखून. ही कृपा आमी मागया. देवानी आमकां कृपा दिल्ली आसा, पूण एकूच पेन जिवन आमचे पातक पळय आसा ते आमकां आडायता. तें पातक आमी कबूल करया आनी देवाच्या हातान ते आमी सगळें घालून जेजून आमकां बोगसणें दिवच्याक हें मागणें आतां आमी म्हणया. ताचें बोगसणें आनी ताचें सगळें जियेतल्यान सगळ्या सगळें आमी बोगसणें मागया आनी बरोबर काळजान थांब म्हणया. हांव पातकी सोदलेला देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून देवान सदांच सांगपाक लागली सगळ्या देवतांक वखदां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सदस्याक विनंती करात. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोड पुदिदाद दिवं आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं.
पवित्रच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुझ्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुख्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आता आमी शिकयता चीक घेवन देवाच्या उदराचेर आमचें मन लागता. Isaías प्रवाद्याच्या पुस्तकावरील वाचन. इसायास राजाच्या मरणाच्या वर्सात एका उंच शिवसनार बसलेलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलेल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर असले सेराफीम आमकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. तो एकामेकाक आडून म्हणटाले, पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. अशा रडटड्याच्या आवाजान बुन्याद घाल्ली आनी देव मंदीर दोरान भरलें. हांवें म्हटलें, कसल्या दलदिऱ्या बेसार हांव आसां पोटान अशें, कारण हांव एक मेल्ल्या पंथांचो मनीस आनी मेल्ल्या म्हणटांचे मनशां मदें येता. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दरबारांच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीन वेदिल्लो चिंत्यान उज्याच्या एका कोळसो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटांक लायलो आनी म्हटलें, आतां पळय, हो तुज्या वंटांक लायला. तुजें पातोळ काडून उडयलें. तुज्या कोट्यापण बक्षिलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? कोण आमचो संदेशकार जाय? हांवें प्रतिपाळ केलो, हो पळय, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब संदी. तुज्या दुता मुखार करता गायन सर्वेस्परा कितें म्हणल्यार तुज्या दुता मुखार तुजें गीतोन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थण आयकून घेतल्याय म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुता मुखार तुजें गितोन गायता. तुजें पवित्र मंदिरा मुखार साश्टागीन तुका नमस्कार करता. जबाब तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव म्हाका कळटा. तुका उलो मारता त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळजीच घोट केलें. म्हाका दिरान दवरलोय. जबाब तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकून फुडें सर्वेस्परा संवसारांतले सगळे राजा तुका दिन वाचतले. सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां म्हणटले, बरीच वडती सर्वेस्पराची महिमा. जबाब
तुझे मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारता. म्हजे खातीर तुजो उजो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक वालता तोपता. तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब तुझ्या दुधा मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. Bagion Paulus Korinthara बरयलेले पयले चिठी वेगळे वाचप. बाबा भयणी, हांवें तुमकां पोरगोट केला. तुमी मांडून घेतला आनी तीर बावटान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें पोरगोट केला तशेंच ते तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. नाजाल्यार तुमचो बावाट निर्फोड. बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो. ताका लिपी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक बाबा भयणीक दिश्टी पडलो. हातूंतलीं जायतीं जाणां अजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या 2 दुतांक. सो शेवटी म्हाकाय. दीस भरची आदीं जल्मल्ल्याक दिश्टी पडलो. तर 2 दुतां मदें हांव निमाणो. देवाचे पवित्र सोबेक हांवें धुमाळो दिलो देखून म्हाका 2 दूत म्हणून फावना. तरी देवाचे कृपेन हांव 2 दूतच. आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फोड जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगळ्यावन हांवें अदीक वावर केला. म्हजेच अस्तोंगी न्हय, पूण म्हजें सोबें आसा तें देवाचे कृपेन. एकाच उपरांत ते पोरगोट करतात तेंच हांव पोरगोट करता आनी तेंच तुमी सोद मानला. देवाचे उतर. देवाचे मोड उपकार. Jesus.
सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. देवाचें उतर आयकून लोक जेजू भोंवतणी चेस्तालो आनी तो जेनेझरेत थोड्यांचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय थोड्यांचे देगेर थांवन 2 ओडी देखली. खारगी देऊन राब म्हणून धुयताले. ताणें एक ओडे शिमावाचें आसलें. तांतलें एक ओडें शिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक थावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावाक सांगलें, खोल उदकान ओडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापणी उडयात. ताका जाप दिवन शिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केले उपरांत ताका इतली खूब मासली पडली की रांपोण पिस्ताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यान आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनी ओडी भरली. ते पळोवन फुडें सिमांव पेद्रून जेजूच्या पांयांक पडून म्हणलें, म्हजे सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस आनी तो आनी ताचे बरोबर आसलेले इतले पडलेली मासली पळोवन सारकेच थोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलेले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भियो नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलो. आनी ओडी तोडेक काडून सगळे सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीन भावांनो, आयज आमी पावलूच्या तोंडांतल्यान आयकलां, हांव वावुरतां तो जो म्हजें सगळें आसा तो वावुरता. ताका लागून हांव निमाणो धरून खरो. पूण ताणें म्हाका वेंचून काडला. हांव म्हजे वस्तुकी बरेंपण देवाक करतालो तेन्ना ताच्या भागीदारां कडल्यान हांव पिडापीड घेतालो. म्हाकाच समजनासलें कितें करतालो. पूण देवान म्हाका वेंचून काडलें. आनी देवान वेंचून काडल्या उपरांत म्हजें जिवीत सगळेंच बदललें. आनी हांवें म्हजे वस्तुकी न्हय, ताच्या पवित्र आत्म्यान आसून ताणें हें सगळें तुमकां शिकयलेलें आसा. तुमी तें आयकलेलें आसा, समजलेलें आसा, मानलेलें आसा आनी तें तुमी जियेतात. तेंच हांव तुमकां सांगतां. भयणीन भावांनो, आमी सगळीं तेंच. आमी सगळे पवित्र आत्म्या कडून आयकलेलें आसा. जे कोण आपले वस्तुकी सांगतात ते गोडे बरें सांगता आसा. पूण जे कोण देवाच्या एकवटान रावन सांगतात ते आमच्या काळजाक तोखता आनी ते आमचें जीव बदलता. पळयात पयल्या वाचपान कितें जालें पयलें. इजायास तो पळयता सोफीचें रात आसा आनी तिचेर सिंहासनार बसलेलो. तो म्हणटा हांव बसलो. ताचे फुडें हांव एक पातकी मनीस एक दूद घेवन इल्लो ताच्या तोंडाक लायता. ताची उतरां आदीं आपली आसलेली पातकी आसलेली आतां ती बदलता. तुका हांवें नितळ निर्माण केलो म्हणटा. आनी मागीर देव ताका सांगता, म्हाका कोणाक तुमी धाडूंक जाय. कोणाक म्हणून धाडटलो. मागीर ताका पवित्र आत्मा येवन ताचें सगळें तो म्हणटा,
हांव पळय आसा म्हाका धाड. हे भाशेन आमचे सगळे मध्ये घडटा भयणीनान भावना. आमी ते अदीक स्पश्टपणे आमच्या मनांत हाडया. आमचे वस्तुंनी तो जो आमचे सगळे आसा ताचे वस्तुंनी सगळें घडोवंक जाय. पूण कितें जाता, आमी आमचेच वस्तुंनी करता. हे पातक आमचे सोशणी काडून आमी ताचे कडेन विनंती करया. कशे भाशेन करया? जेजूनच आमकां सांगलां, आमची चिंतना भावना आसात पळय, पयली सुवातेर ती झाडां जावंक जाय आनी ती देवाच्या ताब्यांत करूंक जाय. ती ताका समोर करूंक जाय. समोर पयली किना तो ती काडटा. आयज आमी पळयलां त्या प्रमाणे आनी आमकां भितर करून आपलें उतर घालता. आनी ताचें उतर आयकलें किना पळयात, सिमोन पेद्रू तो म्हणटा, सायबा आख्खी रात हांवें काम केलां, आतां कितें करतलो, पूण तूं सांगताय म्हणून करता. आनी इतली माशी ताणें म्हणटा. पळयात, जेजू जेन्ना आमकां सांगता तेन्ना तो आमचें सगळें तें करूनय घेता आनी केलें म्हणटच तें भरपूर फळदायक जाता. हे भाशेन आमचें जिवीत जावच्या सदांच भयणीनो आनी भावनो, जेजून सांगला ते प्रमाणे आमी वागया. जेजू जियेतालो ते प्रमाणे आमी जियोया. रातची सदांच 5 मिनट न्हिदच्या आदी आनी उठ्ठना 5 मिनट जेजू सगळें ताचे पोटान आमचें जिवीत घडून हाडया. कशें? सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचें सगळें भरोन येता. पांयाची बोट आसा तितूंत आनी तकली मेरेन, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. जेजू 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 म्हणत रावया. जेजू काबार, सुस्कार काबार जाय पर्यंत सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. आमची चिंतना, आमची भावना, बरी वायट पोजली कितें जावं सगळीं भायर काडया. भायर काडली, ताचेर दवरली, ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट हाती काडटा, ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. तें म्हणून भोवया आनी परतून तें सगळें दिवया. एक आनी आमी हे भाशेन साफ करताले तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजू सगळें तें साफ करून आमी विधावट गेले केला. जेजू आमचें सगळें 4, 5, 6, 7 वरां रावतलो आनी उठ्ठना ताका एकवटान उठया. हांव तुका सदांच सांगतालें, कितलीं वर्सां जालीं हें हांवें म्हजें सांगूं ना तुमकां, जेजूचेंच सांगता. आनी हांव तुमकां आतां ह्या फुडें अशें सांगता, सायडीन मागीर घेवन करया. म्हणून तुमचें कोंत पळय आसा तें कोंत हे भाशेन घेयात आनी पयलो मणी आसा तितूंतल्यान सारकी काबार जायसर पर्यंत तुमी जेजूच्या एकवटांत रावात. न्हिदच्या आदी आनी उठ्ठना. जेजू 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 इतलेंच करात आनी हांव तुमकां गॅरंटी दिता, सगळें सांत भोव फकत मागण्याचो हेतू होच आसा की जेजू जो आमचें सगळें आसा तो ताका पयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत ताचेर कोटांत सांगता. आनी पळयात कितले चमत्कार आमचे सगळे घडटले. जेजू आमकां सगळें भितरल्यान सांगतलो आनी आमी तें करूनय घेतल्या. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे सायडीन हांवें म्हणलें तेच भाशेन सगळ्या सांता भक्तांनी, सांत फ्रांसीस शेबेरान, सांत आगातान आनी हेरां सांता भक्तांनी तेच भाशेन आपलें जिवीत सांगलें. आमीय सांगता, तुमी तें उदीक सारच्याक हे भाशेन मागण्यांत रावात आनी तुमकां सगळें बरेंपण पावतलें. कुडीची मनाची आपल्याची बेकोणी तुमकां मेळटली. तुमचें जिवीत जेजूच्या कोटांत तुमी सांगतल्यात आनी जेजू आमचें सगळें आपलें राज उतरांनी कन्यांनी चालिल्ल्यान स्थापन करता भितर आनी आमच्या भोंवतणी, आमच्या घराब्यांनी, आमच्या फिरकोजींनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या राष्ट्रांत, देशांत आनी संवसारांत. आमी हें मानता. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आमी रावया. ताका स्विकारया आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भितरल्या भितर जेजू जेजू म्हणून सगळें भायर काडया. सुस्कार सारको पिळून भायर काडया आनी परतून ताच्या बरेपणान भरोन येवया. ही खरी खबर, ही बरी खबर, ती आमी जेवया. जेजून आमकां सांगलां
त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारया सोंपेपणी पूण एकदम खोलाय जेजू हांगसर आसलेल्यांक तूं सगल्यांक तो विंगडो तुवें पाठवून धाडलोय आनी तांच्या ओंठाक लायलोय तेच प्रमाणे आमच्याय ओंठाक लाय आनी आमकां नितोळ निर्मळ कर. ह्या फुडें आमच्या उतरांनूय तुज्या उतरां आमी उलयतले तुज्यो कोडणी आमी करतले तुजें काळीज आमचें उदीक आनी उदीक लागून जातलें. सगळीं आतां उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आतां आमी विचारया. म्हणटा देवाक स्वर्गदेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या विस्तार आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्याच पुताक आमचे सोम्य तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत जालो ताका पासार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मोदेन देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्याक जिवंत जालो स्वर्गार व्हरलो सुखद्वेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसलो थंय तो जिणेनी मेल्यांचे मुक्त करून घेतलो सत्माता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक वखदाचे पातकांचे पुक्षणे कुयेचे जीवनपण ससनाचे जिबेत आमेन. जेजूची शिकवण आयकूंक लोक खेळ करून ताचे फाटल्यान वतालो. हे पळोवन जेजून शिकोवपाचें बंद करूंक ना न्हय म्हूण तांचे सुशिलो कुशीक वचूंक ना व तेंच जाल्यार तांची गरज वळखून घेतिल्ली आनी आसा तेंच परिस्थितींतल्यान लोकांक शिकवण दिली. आमी जेजू भाशेन वावुरतल्या जाल्यार आमकां देवाच्या आदाराची गरज. तो ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो बापाक उक्त्यो करुया. आमचो बाप साहेब बेस्त साहेब याज्ञीक आनी म्हत्वाची आपल्या आपोवणींतल्यान जेजूचें शिकोवन पोरजेक दिताना भावाताचें देसन ते वावरूंक आनी आपल्या पोरजेची आत्मीक वाड जावंक ताणें फावो तें उपाय घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. वेंचणूको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपल्या मतां जोडून घेवचें म्हूण पयसून कोणाचेरूच आड उलयनासतना पूण स्वता पासत झुजूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आवय बापायन आपल्या लग्ना दिसा भुरग्यांक भावातान वाडोवपाची भास देवाक दिली. ताचो उगडास मनांत हाडून जेजूच्या मोगान आनी पवित्र आत्म्याच्या धिरान जिवूंक
तांकां शिकयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. देव संदेशकारांनी आणि शिक्षकांनी आपले आपोवणे मोगान आणि सेवेच्या मनान जिवंक आपल्या हाताखाल आसलेल्या भुरग्यांक शिकोवणे तशेंच भावार्थी जिवितांत वाडोवंक समाजाचे बरे नागरीक जावन तांकां फावो आसलेली पुर्ती शिकवण दिवंक जबाबदारेन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आयज आमच्या गोंयांत आमी दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस समोर उरता. समेस्तान क्रिस्ती भावार्थाक आकारून हाडून आनी जेजूची बरी खबर सगळ्यांक शिंपडावन वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं क्रिस्ती धोम शिकवणेच्या केंद्र भार घेवन वावुरतात. केंद्रांत वावुरतल्यांक तशेंच केंद्राक आखोशेन आदार सहकार दितल्यांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी वावर करूंक मनाचो उजवाड आनी उमेद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. तुमची खासगी मागणी आता देवाक कर म्हणात. आनी हांवूय मागता तुमचे सगळे भासत तुमच्यो गरजो आसात त्यो बापाची मांडटा. हांगसर म्हाका कितलीं जाणां मदत करतात ताका सगळ्यांक देवाचो आदार मागता. पयले सुवातेर हांगसर रॅन्सीन आपल्या भुरग्यांक धाडून ही सावळाची सगळी जबाबदारी तो घेता म्हयन्याच्या म्हयन्याक. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर त्याच प्रमाणे शिश्य हांगसर आयलेले आसा. सकाळी एका मिसान मांडो घेतला आनी आतां ह्या मिसान तें वाजयता. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. ताचेरूय आशिर्वाद मागता. रोहिणी आनी गब्रियला हांगसर खूब आमकां मदत करतात. तिचोरूय आनी हांगसरूय मिडियाचें काम ती करतात. तांकांय आशिर्वादान करूंक मागता. आमचो क्रूज ताणें खूब आमचो तोकस घेतलेलो आसा. आयज तुमी पळयला हो कितलो म्हयने जाले आमी हे सारकें करतना आमचो थान व्हेल्लो ताका आमी आमचे बजलिकेन दवरलेलो. काल आमी हाडूंक आशिल्ले पण तें घडोवंक ना. पूण आयज ताणें तोकस घेवन तो हाडलेलो आसा आनी खूब वावुरतात. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे हे संक्रिस्तांव आसात ते हांगसर वावुरतात. ते भायर मेरी आमचो सदांच म्हयन्याच्या म्हयन्याक कांदोली सान येता आनी बाकीचे हांगसर वेवस्था करता, झाडू मारता. दुसरी हांगसर आसात ती भुरगीं ती करतात कामां. तर ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर येतात आनी कोणाकूय तर हांव विसरला जाल्यार तांचे सगळ्यां पासून हांव मागता. आनी तांचे पासून मागतना आमी सगळीं जाणां म्हणया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. बापा, तुज्या पुता जेजून वेगवेगळे तरेन तुजी बरी खबर लोकांक पळगटली. ताचेच सांगातार राव. वरसभर आमी तुजो बरो वावर फुडें व्हेला. वेळ काळ पळय नासतना सदांच आमी आमच्या आपोवण्याक विस्वासी रावन जेजू भाशेन तुजे बरे खबरेची बरगटणारां आमी जावन आमकां करपाक आनी बळ फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू तुज्या पुताचे नांवेन. आमेन. गीत घेऊया पेज 31 बापा म्हणा.
म्हजें तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी देवा बापाक मानता तशी जा म्हूण म्हाका हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेचे आदमाक सभेस्पर मानून घेऊ मोगाळ बाबा आमच्या रुसनारा पवुगो आनी ताका सगळो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी हे परी आमचे असो कुडीच्या बसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें बसून जावन दी या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सभेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र आनी सशनाचे देवा सोर कालेन सोर तायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका निर्वासन पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोनवळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सरवंडार करून धाडलोय जे जेजू सगळे तुका मानताले तेंच आमचे सगळे तुका मानोन पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांक आमचे गतीन येवंक तुवें ताका पातयलो आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी भोगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूत आनी भक्तां बरोबर सदोसान आमी तुजी स्तुती गायता तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरोन सोंसुंकच्या आदी जेजू गुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शेतांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान वाचलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्टी करोराचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करा जो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो सोडूंची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटरी आमकां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तार लोलयेच्यो पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बाबा आनी सगल्या याजलिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडली पूण नौजवानपणाचो बोरवा सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे बोरचड प्रमाण पळोवन फाव कर आमो समेस्तांची गाय कर म्हण आमी मागता आनी गोवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पुती घेवन झुजे घेवन दवरून दूत आनी सग करून तुका मानवल्यान ते सगळे मोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली तांच्या सांगातान तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्वंदोनान वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमची सगळी मागणी तेसा मनांत आनी काळजांत धरून आतां जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्यान व्हरोन हे मागणे म्हणटना ताणें आमकां सगळें बरेंपण फाव करचें आनी आमी ताच्या जिवितान भागीदार जावन ताचो वाव फुडें व्हरचो म्हणून आतां आमी बरोबर म्हणया आमचो बापा सुखीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जायतो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार सगळेस्परां चड वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंडान क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें रेखता तर आमकां तुजें उदार काकुती स्वर्ग पातकांतली सुट्यांचो राखांतांतली वाटाय कित्याक जोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाचे सासना सुन्याचे क्रिस्ता तुवेंचे दोन दुतां पडली आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन. तुजी शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं तुज्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढले आमचे कपडूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कपडूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा तूं शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हणजे जेजू हो पवित्र संस्कारान तुजो राजर आसाय म्हणून हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू बरो तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवकां वाशयता ह्या वेळार तुजें भोवमणीक मास तुका म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुमी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता तुमच्या काळजांतूच आसलें तरी तुका हांव बँक मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कडसून म्हाका केदीच दिवं नाका आमेन. गीत घेवया पेज 54 D14 जेजू दाखले आमी फाटे Jesus, the prayer,
काळजांत आसा ताका आमी एकवठावन हो वेळ सारया. ताचे उद्देश आमकां कुडीक मना कोतव्यांक करून मेळटली. सगळें आमचें जिवीत तो धारेर हाडटलो आनी ताचे गोठायेन आमी जिवीत आमचें ताचे एकवठान सारया. Manta debajo. Sobre Manta debajo. Sobre बाप्पा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रस्ता आणि तेच क्रिस्ताक जे एकल्यास पुस्तक आमचे सोम्य तो पवित्र आत्म्यावर बेगर बेसाबा पावूंक आमकां आदार भाव करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बावट सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता आमचे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. चड कांय सांगिना, फकत देव बरें करूंक सगळे जाणांक मागण्यान धरल्यार तर तुमकां सगळे जाणांक मागण्यान जाता. आतां शेवटाक कशें करुया. ही पळय बाटली आसा ताचेर हांव आशिर्वाद घालतां. तुमकां सगळे जाणांक एक एक बाटली दिता. तुमी थंयसरूच रावात, ती येवन तुमकां डिस्ट्रिब्यूट करतली. तें केल्या उपरांत मागीर हांव थंयसर फाटल्यान रावता आनी तुमकां बेसांव दिवन तुमी घरा वचूंक जाता. तिसरें म्हणजे जांकां मिसां बरोवंक जाय तांच्या मिसां हांगसर बरोवंक जाता. तुमच्या हांगसर मिसां बरोवंक जाता. तर आतां तुमचेर आशिर्वाद जाता. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं, तुमचेही सगळे आसूं. सुखदितात घेऊ बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोड उपकार. म्हजे उपरांत म्हणात भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, भगवान फ्रांसीस शाबेरा, जेजूच्या मोगान जेजूचे मोगान तुजे काळीज तुझे काळी सगळ्यांच लासताले. सगळ्यास लासताले देखून देखून जेजूचे नांव जेजूचे नाव आनी सोडवणेची आणि सोडवणीचे बरी खबर बरी खबर गोठूंक परगटून देसा देसांनी देसा देसांनी तू गेलोय तुजो जीव आणि तुझो जीव जरून मेलो. या पासत बापान तुका स्वर्गात मोहिमेन भरलो मोहिमेन बोललो आनी संवसारान आणि संवसारान कूड लेगून तुझी कूड लेगून कुसुम दिली ना. ह्या देण्या खातीर देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक आम्ही बाप्पा दिन वाजता आनी आतां आणि आता आमचेच पासत आमचेच पासून विनोदी मागता. तुझे विनवती मागता. सगळ्यांतल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. आनी आमी मागया न्हयच आमचे पासून पूण आमच्या ह्या गोंयच्या राष्ट्रा पासून. 14 वेंचणूक आसा, कितलेशे पक्ष आसा. आमी वखदां आमच्या फुडाऱ्यांक आदी ते बसलेले आसा ताणें कितें केलां तें आमी जाणो. देवान आमकां आनी तांकां सगळ्या जाणांक स्पर्श करून आमची मनां आनी काळजां उजवाडायची आनी आमकां सगळ्या जाणांक आमचो खरो फुडारी कोण पळय तो आमच्या मनांत हाडून आमकां ताका विचूंक आमकां मदत करची म्हणून आमी भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. हें गोंयचें शार तो राखता आनी सांबाळटा. ताच्या आसऱ्या खाल
आमकां बरो फुडारी मेळच्या आनी धाकटेच आमचे सुकिल्ले राष्ट्र आसा ती बरे भशेन ताचो कारभार चलोवच्या आमकां देवान हो बरो फुडारी निवडून ताका सगळ्यांक आमची सेवा चाकरी करून मदत करून आमी ह्या युट्यूबाचेर मागया आमचे उतरे आमचे उतरेक बापाक मानता बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदी शांती पावय ते शांती पावय मागता म्हूण मागता आनी सोपता पासो तुजे तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे वाकांता बापाक वकांच्या आमेन. गीत घेऊया पेज 240 U20. आता फाटल्यान येता आनी तुमचो तुमकां आशिर्वाद